At Porvorim Sangoda, it's planned on Sangoda stretch. Hi. So, when this corridor comes up, would it create traffic jam or what? First of all, it is a blessing for Goans. It's a 6.641 crores 6-lane corridor जो आमच्या पोरवरी ह्या स्ट्रेचान येता. तुम्ही आता पळयलां आसतलें की ट्रॅफिक जॅम कशें आसा. इट इज अ बॉटलनेक. कित्याक सगळे कडल्यान वायड हायवेज येता आनी कुकेरो कडेन पावतकूच ते बॉटलनेक जावन थंय ते सगळे ट्रॅफिक जॅम जावपाक चालू जाता. हांव ऑनरेबल आमचे नितीन गडकरी जी आसा तांकां मना घालतातल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी येदो व्हडलो बजेट 640 crores येदो व्हडलो बजेट आमच्या गोंयाक लागून आमकां दिला. हो काही दिसांनी हेजो काम चालू जातलें. काम चालू जातकूच थोडे लोकांक आमचे त्रास भोगचे पडटले. पूण कितें आसा खंयची बरी गोश्ट केन्ना करता तेन्ना थोडे त्रास काडचे पडटा. तरी पूण म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी PWD मिनिस्टर जे आसा ते एका ऑल्टरनेटीव एका स्ट्रीमलायन करून ट्रॅफिक कंजेशन कशें सॉल्व करूंक जातलें हें काम चालू आसतना हेजे बद्दल तेंचें डिस्कशन चालूच आसा. म्हाका आनी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे आमकांय तो स्ट्रेच लागता. सो त्या कारणान आमची जॉयंट मिटिंगूय 1-2 जाल्ल्यो आसा आनी हेजेर सोल्युशन कशें काडचें आनी एक नवो लिंक रोड मदच्यान कसो काडचो आनी ट्रॅफिक कंजेशनाचे इशू कसो सॉर्ट आउट करचो. इतले पर्यंत कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. हेजे बद्दल डिस्कशन चालू आसा. म्हाका दिसता आनी फुडल्या काही दिसां भितर हेजो जो प्लॅन आसा फुडलो ट्रॅफिक कशें सोडटले तेजो प्लॅन तुमकां फुडल्या दिसांनी कळटलो.